नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराचे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. थिये दनवा भिरांकूळ अपघातांत जखमी जाल्ल्या दादल्याक उपचारा वेळार मरण. दोगा अल्पवयीन भुरग्यांनी ओव्हर स्पिडीन येवन दादल्याक दिल्लो स्कूटरीचो धपको. कोलवाळ पुलिशेन दोगांकूय घेतले ताब्यांत. रामा काणकोणकाराचेर जाल्ले हल्ल्या प्रकरणात आनीकूय 11 जाणांक प्रतिबंधात्मक केल्या अटक. आतां मेरेन ह्या प्रकरणात 18 दुबावितांक केले अटक. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताची माहिती. आपल्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात गोविंदान सत्तेचो घेतलो उपभोग. लोकशाय राजवटीत बांदून दाखयलो ताजमहाल. मंत्री तवडकारान गोविंदाक काडलो उजरावन. बेताळबाटी बसीन धपको दिल्ल्यान टायरा पोंदां चिड्डून बायलेक आयलें मरण. कुंकळे पुलिशेन बस ड्रायव्हराक केली अटक. फुडलो तपास सुरू. रामा काणकोणकारावयल्या खुनशी हल्ल्या फाटल्या मास्टर माइंडाक धरपाचें सोडून भाजपाक गोंयकारांक दिता धमकी. आम आदमी पार्टीचो आरोप. कोणाच्या दबावाक बळी पडिनासतना रामाचेर हल्लो करपाक लावपी मास्टर माइंडाचेर मुख्यमंत्र्यान करची कारवाय. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोची मागणी. आता पळयात खबर विस्तारान. थिये दनवा वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत जखमी जाल्ल्या 72 वर्साच्या दादल्याक उपचारा वेळार मरण आयलें. धनवा थिये रावपी रामचंद्र शिरोडकर अशें मरण आयिल्ल्या दादल्याचें नांव जावन आसा. पयल्या म्हायती प्रमाण रामचंद्र सांजे वेळार चलपाक गेल्लो तेन्ना दोगा अल्पवयीन भुरग्यांनी ओव्हर स्पिडीन येवन रामचंद्र हाका स्कूटरीचो धपको दिलो. ह्या अपघातांत रामचंद्र हाका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका जीएमसीत व्हेल्लो. मात उपचारा वेळार ताका मरण आयलें. ह्या प्रकरणात 14 आनी 17 वर्सांच्या दोगा अल्पवयीन भुरग्यांक कोलवाळ पुलिशेन ताब्यांत घेतल्या. वयता वॉकिंग वयता थंयसर तेजी गाडी हाडून मारली. लायसन ना काय ना. कसली गाडी? ओला आशिल्ली. खंयसान आहले आतां ते? दानवा. तो मदली वॉकिंग एरिया ती. तो घरा कडेन वयतालो, हाडली तो टर्न जालो आनी सामकी पांयार मारली फूल स्पिडीन. आनी तो सोमतो पडलो. म्हणजे तकली फुटले, नाक आमचें हें मोडलें, हात शीर घाताल्ली. मागीर ताका तो उरलो 10 मिनटां थंय उरलो. मागीर हांव रेडी घेवन गेलो. तुमकां केन्ना कळ्ळें? म्हाका फ्रेंडाच्या मोबायलाचेर फोन मारलो. सो मागीर हांव सोमतो येयलो थंयचो. मागीर सोमतो हांव रेडीन बसलो आनी हांव गेलो. ओके. कितें भुरगीं मायनर आशिल्लीं? मायनर भुरगो एकटो 17 वर्साचो आनी एकटो 10 वर्साचो समज आसतलो. गाडी कोण चलयतालो? गाडी तो एकटो वायट घालून आसलो पळय तो 17 वर्साचो. 17 वर्साचो. ओके. कितें तेंची स्वताची गाडी? ना ती आनी कोणाची गाडी. ते स्वता चलोन घेवन येतालीं? ते घेवन येताले फूल स्पिडीन आसले दोगूय. ते खंयसरले रावपी कितें? ते बोडयाचे थिवीचे? थियेचे ते पूण ते बेकरी फाटसून सगळे गांवांत. ओके. सो तुमचो डॅडी एवरीडे भाशेन सदांच वयता वॉकिंग डेली वयता. सो बाय वॉकिंगूच वयतालो? हय वॉकिंग वयता. तो घरा येतालो. घरा येतालो. फाटल्यातल्यान मारली? फाटसून म्हणजे गाडी येता म्हणजे टर्न जालो तर सामकी पांयार मारली. देगेक वयलो रस्ते सायडीक. कितें भुरगे स्पिडीन आशिल्ले? फूल स्पिडीन. कितें कंट्रोल जावना म्हणटा तुमी? डायरेक्ट मारले पांयान आख्खो माक आलेलो कात गेलो. ओ. आजीलो नेलो. आजीसून मागीर बांबोळी ट्रान्सफर केलो. बांबोळी मागीर हें कितें तांकां आतां कितें अरेस्ट केला भुरग्यांक? ते पुनाच. रामा काणकोणकर हल्ल्या प्रकरणात गोंय पुलिसांनी सुमार 18 जाणांक अटक केले. बिरेस्तारा राती 6 दुबावितांक, शुक्रारा दोगांक आनी शेनवारा सुमार 11 जाणांक प्रतिबंधात्मक अटक केल्या. ह्या दुबावितांक उपजिल्लोधिकाऱ्या सामकार हजर केले. मात ह्या 11 जाणांचो रामा काणकोणकर हल्ल्या प्रकरणात लिंक नाशिल्ल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. प्रतिबंधात्मक अटक जाल्ल्या मदीं परशुराम लमाणी, श्रीधर लमाणी, एन्थनी गॉन्सॅल्वीस, जोसेफ नाडार, अनिल चव्हाण, प्रसाद शर्मा, विपुल फोलकार, डेव्हिड ओराजो, लतीफ तवाई, सॅम्युएल सिद्दी आणि आकाश वांयगणकर हांचो आस्पाव आसा.
शहाजहानान आपल्या राजवटीत ताजमहाल बांधलो पूण आमदार गोविंदान लोकशाय राजवटीत ताजमहाल बांदून दाखयलो म्हणून सांगीत मंत्री रमेश तवडकरान निमणो गोविंदाचेर फोग काडलो. गोविंद गावडे उत्कृष्ट अभिनेतो आसा. गावडे कशा पद्दतीन अभिनय बदलता हे लोकांकूय खबर आसा. तेन्ना गोविंदाच्या उत्कृष्ट अभिनया खातीर ताका कला क्षेत्रांतलो गोमंत भूषण पुरस्कार दिवया म्हणून तवडकार सांगता. पळयात पुराय बातमी. आमदार गोविंद गावडे आणि मंत्री रमेश तवडकार हांचे मदले वयर जग जाहीर आसा. ह्या नादी जायते फावट आमदार गोविंद गावडेन नाव घेनासतना मंत्री रमेश तवडकाराचेर फोग काडिल्ल्याचे तुमी पळयला. पूण इतले आसूनय मंत्री रमेश तवडकार वोग्गी आशिल्लो. शेनवारा पयलेच फावट मंत्री रमेश तवडकारान पत्रकार परिशद घेवन आमदार गोविंद गावडेक उजरावन काडलो. तशेंच 2012 ते 2017 ह्या काळान भाजपाचो भाग नाशिल्लो गोविंद गावडे म्हजे वांगडा आशिल्लो. त्या काळान आपूण मंत्री आशिल्ल्यान गोविंदान सत्तेचो पुरेपूर वापर केल्ल्याचे मंत्री रमेश तवडकार सांगता. केवळ ह्या सगळ्या ग्रुपांतलो एकमेव मनीस आसा न्ही, हा मंत्री आसा 2012 ते 17 पर्यंत आसा न्ही, त्या गोडा घट्ट घासून रावलो. लक्षात न्ही, म्हणजे ताजे सगळे म्हणजे म्हजे ऑफिस पसून ते म्हजे घर पसून ते बाकी सगळे दारां ताका ओपन आशिल्ले. लक्षात न्ही, कारण तो म्हज्या ह्या सगळ्या आंदोलनाचो एक प्रोडक्ट आशिल्लो म्हणून हांवें केन्नाच म्हणलें. आनी ह्या काळाचेर सुदीन देवळकर आसून ती बाकीच्या सगळी म्हणजे तो पयलीं काँग्रेस कार्यकर्तो, मागीर तो इंडिपेंडंट जावलो. त्यामुळे सरकाराची खंयचीच दारां ओपन नाशिल्लीं, फक्त एकमेव रमेश तवडकराचें दार ताका ओपन आशिल्लें. आनी त्या वेळाचेर हांवें सुदीन देवळकर आनी दीपक देवळकर हांचो रोश जावन जो आसा न्ही, हांव म्हजेर घेतलो. आनी हे सगळ्याक जगजाहीर आसा, सगळ्यांक खबर आसा जे काणकोण मतदारसंघ ताचे परिणाम जे आसा न्ही आमी काणकोणच्या लोकांनी भोगले. गोविंद गावडेची विधानां, गोविंद गावडेचे बाकी हे सगळे जे आसा न्ही, जो काय प्रताप आसा न्ही, सबंद गोंयच्या लोकांनी पळयला. हांवें ताका हात आनी बोट सुद्दां ताका लावना, केन्नाच हें करून. आनी हांवें बरोबर ताका मध्यंतरीच्या काळांत जे आसा न्ही म्हजी भुमिकाय सांगली, म्हाका मंत्री जावपाचें ना, तुजें मंत्रीपद तूं सांबाळ वेवस्थीत. आणि तो हरिभाचे आतांय म्हणटा की दिल्ली पासून गल्ली पासून जे आसा न्ही हांवें म्हाका मंत्री जावपा खातीर केले. हांवें म्हज्या मुख्यमंत्र्याक हांवें सांगलां, म्हज्या पार्टीक सांगिल्लें. हांवें अशा प्रस्तावाचेर अनेक वेळाचेर तुमकां मुद्दय स्पश्ट केलें आसा, म्हाका मंत्री जावपाचें नाशिल्लें. पूण पार्टीच्या संघटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान रमेश तवडकार सारको मनीस भायर उरपाक जायना अशें पक्षाक दिसलें. आनी त्या नंतर म्हाका पक्षाच्या आदेशानुसार मंत्रीपद घेवचें पडलें. आनी आज म्हणजे हांवें ताजें कांयच नुकसान करनासतना तो स्वताच्या तोंडान स्वताच्या कर्मान जो आसा न्ही आज सत्तेंतल्यान भायर गेला. आदर्श युवक संघाची स्थापना 1995 वर्सा जाली. बलराम शिक्षण संस्था 2007 वर्सा सुरू केली. 2000 वर्सा सावन लोकोत्सवाची संकल्पना घेवन आपूण फुडें आयलो. गोविंदाची आनी आपली वळख 2008 वर्साची. त्या नादी गोविंद गावडे कोण हे आपल्याक खबर लेगीत नाशिल्ले. अशें आसतनाय बलराम शिक्षण संस्था आनी लोकोत्सवाची संकल्पना आपणे सुचयल्ल्याचो दावो गोविंद गावडे कसो कितें करपाक शकता काय म्हणून तवडकार विचारता. अशीच नाका जाल्ली स्टेटमेंटां करून वाद निर्माण करपी गोविंदाक आपल्या कर्माचें फळ मेळिल्ल्याचे तवडकार फुडें सांगता. आयकात तवडकाराचें म्हणणें. आदर्श संघाची स्थापना 95 वर्सा जाली आनी थंय साकून आमी जे वेगवेगळे सामाजीक कामां करत आहे. आता गोविंद गावडे म्हाका तब्बल म्हाका दिसता 2008 मेळ्ळा. तब्बल म्हाका साधारण 13 वर्सां उपरांत मेळ्ळा. म्हणजे हांवें जर 2005 96 काम सुरू केल्लें आनी तो जर म्हाका 13 वर्सां जर मेळ्ळें आसत जायत न्ही, ती 13 वर्सांनी म्हणजे हांव ताका वळखयत नासतना जर ताणें जर आपणी म्हणिल्ली वाटेचेर हांव जर चलता म्हणटा आसत जर जायत न्ही, जाल्यार मागीर तो कशा स्वरुपान तो येतालो गाय वाट मोवपाक. म्हणजे एक देवताराच्या स्वरुपान येतालो गाय न्ही, गाय एखाद्या आनी कोणाच्या स्वरुपान घेतालो गाय न्ही, फॅक्ट न्ही तो. म्हणजे तो ताजें संशोधन जें आसा न्ही की आमी ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जनतेन करचें. आतां दुसरी घटना जी आसा की तो म्हणटा लोकोत्सवाची कल्पना आपल्याली. लोकोत्सव म्हणटा आपण केला, आपण शिकयला म्हाका. आतां लोकोत्सव जर ताणी केलो म्हणटा आसत जाल्यार लोकोत्सव हांवें मुळात आसा न्ही 2000 सालांत सुरवात केलो. ल्हानसो लोकोत्सव सुरवाती कन्सेप्ट म्हणजे संस्कृतीचें संवर्धन करप असो एक विशय जो आसा, ल्हानसो विशय आमी तो घेवन फुडें केले. आनी हो विशय आज त्या विशयाचे 25 वर्सां जाता. आनी गोविंद गावडे म्हाका मेळ्ळो केन्ना 2008 मेळ्ळो. म्हणजे 2000 साल ते 2008 साल पर्यंत आसा जितले लोकोत्सव जाले
त्या लोकोत्सवाक गोविंद गावडे खंय आशिल्लो अदृश्य वसय काल लागली ही बलराम शिक्षण संस्था 2007 सुरू जाली. आता 2007 सुरू जाली संस्था आणि तो मेळ्ळो म्हाका 2008 म्हणजे ताच्या आयडियेन जर हांवें जर ती संस्था सुरू केल्ली आसत जाल्यार 1 वर्सा पयलीं तो ताजी आयडिया खंयच्यान हांवें घेतली काय. म्हणजे परत एकदां म्हणटा की तो असो देवकार बी जावन म्हाका ती संस्था सुरू करपाची आयडिया दितालो लागली. असं जाय तें हांव गोमंतकी जनते कडेन एक पडताळून पळोवया आमी ताका कला क्षेत्रांतलो आसा न्ही गोमंतकी भूषण बी असो पुरस्कार दिवया आमी येदे मोठे दिव्य काम करत आसा दिल्यार बरीच म्हाका दिली जाल्यार काय ती ताका एक स्टेटस मेळटलो अशें दिसता. हुकुमशाही राजवटीत शहाजहानान ताजमहाल बांधिल्ल्याचे तुम्ही पळयतात, पण लोकशाही राजवटीत लेगीत एक ताजमहाल बांधला आणि हे महान कार्य गोविंद गावडेन करून दाखयल्याचे सांगीत मंत्री रमेश तवडकरान गोविंदाक कला अकादमीच्या विशयावेल्यान चिमटो काडलो. जे आमी भारत देश स्वतंत्र जावचे पयलें जे हुकुमशाही राज्य आसतालें आणि हुकुमशाही राज्यान हांगा शहाजहान जो आसा न्ही की ताजमहाल आपल्या बायले खातीर बांदलो. आज लोकशाही राज्य आणि लोकशाही राज्याक सुद्दां जे आसा ताणें ताजमहाल बांदलो. खबरान तुका सांगितलें लोकशाही राज्यान सुद्दां ताजमहाल बांदलो. म्हणजे अशा तरेचें एक ग्रेट व्यक्तिमत्व अशें गोविंद गावडे म्हणल्यार कितें जावचें ना. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की अनेक जे विशय जे आसा त्या विशयांतल्यान लक्षांत येता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बेताळापाटी बसीन धपको दिल्ल्यान बशीच्या टायरा पोंदात चिड्डून 72 वर्सां पिरायेचे बायल एक आगताक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अपघातात मरण पाविल्ली बायल मडगांवच्यान तेच बसीन घरा येताली. आपल्या स्टॉपार देवतना ती अचकीत टायरा पोंदा मेळ्ळी. बसीचो टायर तिचे तकले वयल्यान गेल्ल्यान तिका दुर्दैवी मरण आयलें. कुंकळे पुलिसांनी ह्या अपघाताचो पंचनामा करून संबंधीत बसीच्या ड्रायव्हराक अटक केली. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. एक्सिडेंट जाल्ली हिंगा हांव नासलोलो हांव पंचायतीन आसलोलो पण फोन केलो मागीर इमिजिएटली धांवन येयलो चोपा येयलो आमगे ती नागवाड्याची धाडटा पिंटो म्हूण ती बस ती मडगांव सांबाळ येयल्ली तेगे हायल्या कोण कितें फंक्शन आहा म्हूण चिकन बिकन घेवन येयलोली एक तूं बेग आहा आनी ती जजमेनाक देंवली 3 जाण देंवली. ती काय चलोन एकली ती हाडून गेली ती हाडून गेली ही फाटल्यान कितली दिसत म्हाका आमकां ती कित टायरा पंदार पडली. टायरा पंदार कितको पडली काय खबर ना म्हळ्यार तकली मातशें स्मॅश जाली ती येयली आनी ऑन द स्पॉट मेली ती. मागी पुलिसी आतां तेमी अरेस्ट केला. ड्रायव्हर अरेस्ट केला. सॉरी ड्रायव्हरा अरेस्ट केला आनी इन्वेस्टिगेशन गोईंग ऑन. कोलवा पुलिसेन पंचनामा केला. ते वर्स किती खबर आहा? हय 72 to 74 हेज भितर आहा ती. गोंयांत आमचे 4 लाख जाल्यार राष्ट्रीय पावण्यार 14 कोटी वांगडी आसात. तेन्ना आंदोलना बी कितें करचे पयलीं विचार करात म्हणून ट्वीट करपी भाजपाक गोंयच्या लोकांक धमकी दिवपाची आसा काय कितें? आम आदमी पार्टीन भाजपाक प्रस्न विचारला. भाजपान केल्ल्या ट्विटाच्या फाटभुंयेर आम आदमी पार्टीन शेनवारा पत्रकार परिशद घेतली. समाजवावुरपी रामा काणकोणकराचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. रामाचेर जाल्ल्या खुनीशी हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर समाजवावुरपी जागृत गोंयकार आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी आझाद मैदानाचेर एकठांय येवन ह्या हल्ल्याचो खर निशेध केल्लो. जागृत गोंयकारांच्या ह्या आंदोलना उपरांत भाजपान आपल्या सोशल मिडियाचेर एक ट्वीट केल्लें. ह्या ट्विटान भाजपान सरळ म्हणलां आमचे गोंयांत 4 लाख फॅमिली मेंबर आसात आनी देशभरात 14 कोटी. तेन्ना फुडाराक कितेंय करतना विचार करात म्हूण ट्विटात म्हटलां. आतां भाजपा गोंयच्या लोकांक धमकी दिवपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न आम आदमी पार्टीन केला. प्रोटेस्ट सोंपल्या उपरांत बाकीचे डायरेक्शन्स दिल्या उपरांत एक ट्वीट पळयलो आमी भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिशियल हँडलाचेर. ट्वीट म्हणटा तो पार्ट दाखयता तुका. बाकी ते म्हणटा प्रोटेस्ट करपाचो आसा जाल्यार करा बट ते म्हणटा वी आर 4 lakh स्ट्रॉंग फॅमिली इन गोवा अँड 14 crore अक्रॉस इंडिया. थिंक ट्वाइस, एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन फ्युचर. धमकी. भारतीय जनता पार्टी गोंयकारांक धमकी दिता. जशें क्रिमिनल्सांक दिली आनी क्रिमिनलांक काय करून घातलें तेच भारतीय जनता पार्टीचे व्हाईट कॉलर्ड ऑफिशियल ट्विटर हँडल गोंयकारांक धमकी दिता. गोंयचे पॉप्युलेशन 17 लाख लास्ट सेन्ससा प्रमाणे 2011च्या आनी आज 25
20-22 लाख परवा मायजूय जाला असू शकता. सो 17 लाखूच घेऊन चलया. आणि आज ते म्हणटा की आमची फॅमिली ही 4 लाख फॅमिली. तुमका जर प्रोटेस्ट करपाचो आसा जाल्यार लक्षांत दवरा की 4 लाख फॅमिली तुमका धमकी दिता आतां. वॉट अबाउट दॅट 13 लाख फॅमिली जे गोंयकार आसा आनी जे अख्खे 17 लाख गोंयकार आसा तांकां जे गोंयांत घडलें ते बरें दिसलें. प्रत्येक गोंयकारा खातीर उबे आशिल्ले जे आज भिल्ले, जे आज भिल्यात आनी तांकां तुमी धमकी दिता. तुमी आमकां धमकी दिता. 4 लाख फॅमिली आसा मागीर तुमची आनी कोटी फॅमिली आसा. येयात आमचेय मोर्चा घेवन येयात. रामा काणकोणकराच्या हल्ल्याचो निशेध करपाचें सोडून भाजपा गोंयच्या लोकांक धमकी दिता हाचो अर्थ कितें? खरेपणी रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो तांणी निशेध करपाक जाय आशिल्लो, पूण तशें कितेंच जालें ना. पूण तशें कितेंच केलें ना. वेल्यान धमकी दितात. हें चलचें ना. गोंयांत रामराज्य सुरू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सांगता, पूण रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याक लागून हें रामराज्य न्ही जाल्यार गुंडाराज्य जाल्ल्याचें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता. रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याची खोलायेन चवकशी करून हल्ल्या फाटल्या मास्टर मायंडाक धरून दिवन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयांत खऱ्यांनीच रामराज्य आशिल्ल्याचें दाखोवन दिवचें म्हूण अमित पालेकारान मागला. बीजेपीचेच गुंडे. बीजेपीचे कोण नागरे. श्रीरामान 2003-04 पयलीं सांगिल्लें की हांव तुमकां एक उत्तर दिता म्हणून की नोव्हेंबर पर्यंत गोंयांत खंयचेच खड्डे उरचे ना. बरोबर. आज तसोच स्टेटमेंट आसा. आय बिलीव दॅट गुंडा हो जो गोंयांत आज तयार जाला हो पॉलिटिकल गुंडा आसा. आनी सगळ्यांत व्हडलो गुंडा जो आसा तो भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्सांनी आसा. सेल्फ एक्लेम गुंडा आसा मरे संकल्प. तुमकां सांगला मरे ताणें. ही सेड आय एम गुंडा. ताका पयलीं घरा बसे. कालच्या आंदोलनाचो भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान निशेध केलो. आमी जायतीं आंदोलनां केलीं. खंयच्या राजकीय पक्षाच्या कार्यालयाचेर मोर्चा व्हरूंक नाशिल्ल्याचें दामू सांगता. ह्या आंदोलना फाटलो मास्टर मायंड कोण काय म्हूण दामूय विचारता. काल तांकां भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान पावले हांगा. तांकां कोणें अधिकार दिला ऑफिसान येवपाक? हो ट्रेसपास न्ही तर. पयलीं सगळ्यांत गजाल व्हडली कशी आशिल्ली, आमी बी भारतीय जनता पार्टीचे फाटले 30 वर्सां हांवूय राजकारण पळयतां. आमी काँग्रेसीच्या ऑफिसा कडेन थंय वतात. आमी थंय आंदोलनां करतात. आमी वेगवेगळे हातून मोर्चाचे मार्फत आमी व्हडले व्हडले पुतळे जळयतात. आमी केलां. आमी खंयच ना अशें म्हणूं ना. पण अजून पासून कोणाच्या ऑफिसांनी भितर घुसपाचें केन्ना जावंकूच ना न्ही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयज रामाक मारला, फाल्यां आमकां आनी परवां आनी कोणाक हें चलत रावतलें. तेन्ना दर फावटी भिवपाची गरज ना म्हूण गोंयकारांक सांगपी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय रामाच्या बाबतींत न्याय करून भिवपाची गरज ना हें आपलें उतर खरें करून दाखोवचें म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. मांद्रेच्या पंचाचेर जाणी हल्लो केल्लो ते दुसरे दीस सुटले. आतां रामाचेर हल्लो करप्यांक तरी केस जातली काय? कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो विचारता. आयज रामाचेर हल्लो जाला, फाल्यां आमचेर आनी परवां आनी कोणाचेर जातलो. हें अशेंच चलत रावतलें. हेका खंय तरी पूर्णविराम मेळपाची गरज आसा. तेन्ना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कोणाच्या दबावाक बळी पडनासतना रामाच्या हल्ल्या फाटल्यान जो कोण आसा ताचेर कारवाय करपाची गरज आसा. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. आयकात मायकलाचें म्हणणें. Chief Minister has to not come down under pressure from anybody. Where all these type of issues are concerned. आणि जे कोण असले अँटी सोशल एलिमेंट्स आहा, कंटिन्युअसली लोकांक हार्म करता ते पयशे घेवन वा आनी कितें घेवन. सेम गायज वर इनवॉल्ड इन मांद्रे. हांव गेल्लो मांद्रे, फ्रंटान आसलो. आमकां लागत ना थिंगा, पूण हांव कलंगूटसून मांद्रे गेलो. कित्याक मांद्रेचे सोशल वर्कर, थिंगा आसले स्थानीक लोक, थिंगा आसले पंचायत मेंबर्स, सरपंच आमचे सगळे फ्रेंड ते. ताका मारलो जेन्ना तेन्ना हांवें सांगलेलें की हेजे फाटल्यान आनी कोणाचो हात आहा म्हणून. म्हणजे देर इज अदर पर्सन इनवॉल्ड हू हॅज गिवन इन्स्ट्रक्शन, हू हॅज पेड मनी. सो ते कितें केस ती रफा दफा जाली. हांवें तेन्नाच सांगलेलें, इवन CMाक सांगलेलें की
and there is a larger angle to this. So Rama Kankondkar also, same people are involved. So Chief Minister has to investigate it thoroughly because he is the Home Minister, and Chief Minister has to bring it to logical end. असले एंटी सोशल एलिमेंटाक आमी सपोर्ट करूंक उपकारत ना. एज अ इलेक्टेड representative, I being the MLA of the constituency or one of the MLA of the state of Goa, we should not support such type of anti-social elements. आणि असल्यांक there is no space in the society if you are not going to change. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काणकोणा कारवार महामार्गार लोलया वाठारांतल्या रस्त्यार मदीं दिल्ल्या गोरवांक ट्रकांनी धपको दिल्ल्यान 11 गोरवांक जाग्यारूच दुर्दैवी मरण आयलें. घडणुके उपरांत दोनूय ट्रक धन्यांनी घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो. शेनवारा फांतोडेर ही घडणूक घडली. ह्या भिरांकूळ अपघाताक लागून वाठारांतल्या लोकांनी भिरांत उक्तायल्या. रातच्या वेळार पुलिसांनी गस्त वाडोवची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. दिल्ले म्हायती प्रमाण काणकोणा कारवार महामार्गा वयल्या लोलया वाठारात 2 ट्रक आपापल्या दिकेन वेगान येताले तेन्ना रस्त्याच्या मदीं गोरवां न्हिदिल्ली. ही गोरवां ट्रक चलोवप्यांक दिसूंक नाशिल्ल्यान दोनूय ट्रकवाल्यांनी आपापल्या वाटेन आशिल्ल्या गोरवांक नेटान धपको दिवन घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो. ह्या धपक्यात 11 गोरवांक जाग्यारूच मरण आयलें. ही घडणूक शेनवारा फांतोडेर घडली. ह्या भिरांकूळ अपघाताक लागून थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. राती लगभग 3:30-4 हांगा रस्त्यार गोरू घडयला आहले आनीक म्हायती मेळ्ळी त्या प्रमाणे 2 गाडयो आमने सामने जाल्यो, दोनूय निश्टाच्यो गाडयो, आनी त्यो गाडी टोटल 11 गोरू उडोवन गेले. ती गोरू न्हिदी आशिल्ली रस्त्यार, ती 11 गोरू उडोवन गेली आनी ते आमी आमगे हे पेट्रोल पंपार काम करता तेणें पळयलें. आज जालें कितें, म्हाजी फक्त एक हें आसा, आमी नायट पेट्रोलिंगा म्हूण पुलिशेची गाडी दवरता. हांव प्रश्न करता, नायट पेट्रोलिंग कितें करता? तुमी फक्त हायवेचेर भोंवत रावता की एक कडेन थांबता थंय न्हिदता. आज तुमकां खबर आसा स्पेसिफीक स्पॉट आसात. हो एक स्पॉट आसा, धापटा एक स्पॉट आसा, थंय मोलेमागडे स्पॉट आसा. त्या जाग्यार तुमी येवन त्या गोरवां धांवडोवपा तुमचे कडेन जाता कितें? सरकार जेन्ना हें तुमकां पेट्रोल दिता जाल्यार कित्याक लागून दिता गाडयांत बसून न्हिदपाक? जाल्यार हांव स्ट्रिक्ट हाजेर कारवाय करची मागता. कारण आतां आमच्या माजी सरपंचान एक पुलीस अधिकाऱ्याक फोन केलो. तो पुलीस अधिकारी म्हणपाक लागलो आज हे ज्यो नायट पेट्रोलिंग ज्यो आसता त्यो गाडी आसा त्यो आमच्या अंडर ना, त्यो DIGच्या अंडर आसा. तर DIGक हांव एक अपील करता, तुमी तांकां एटलिस्ट इन्स्ट्रक्शन दिवचें की रातीन येवन हे जे स्पॉट्स आसा त्या स्पॉटाचेर तुमी येवन जाता त्या भशेन गोरवां धांवडोवचें. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणा लोलयेच्यान सोयरू कोमरपंत. नशामुक्त भारताचो संकल्प करीत आयतारा नमो युवा रन ही मॅरेथॉन सर्त दिवचले व्हडा उमेदीन जाली. वेगवेगळ्या गटांत मेळून हे सर्तीत गोंय भारतांतल्यान 1000 परस चड सतर्क वांटेकार जाल्ले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान भाजपा युवा मोर्चान राज्य पावण्यावयले सर्तीचे दिवचले आयोजन केले. भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायका सयत खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर आमदार फुडारी हजर आशिल्ले. आयच्या ह्या अभूतपूर्व अशा मॅरेथॉनाक जाल्ली ही गर्दी जर पळयली जाल्यार युवा वर्गाक आमच्या देशा बद्दल आनी माननीय नरेंद्र मोदीन मारिल्ल्या उल्या बद्दल कितली संवेदना आसा ती कळटा. आनी म्हणून आयची जर सगळ्यांत जर व्हडली जर शाबासकी आनी जर ताळी जर कोणाक जर मारपाक जाय जाल्यार हांगसर जमिल्लो हो सगळो युवा जो वर्ग आसा त्या युवा वर्गाक मारपाक जाय. नशामुक्त भारत ही कॅशलायन कित्याक? कारण आज देशभर एक भारत ज्या तरेन प्रगती करता ताका खीळ घालपाचें एक व्हडलें कारस्थान चलता. भायले पाश्चात्य जे देश आसात तांच्या दोळ्यान माननीय नरेंद्र मोदीन 2014 पासून आतां पर्यंत जे केल्लें जे कार्य आसा त्या कार्याच्या आदाराचेर भारताची जी प्रगती जाल्ली आसा ती दोळ्यान खुपता. नसय जाता तांकां आनी वेगवेगळ्या मार्गांतल्यान ह्या देशाची प्रगती आनी देशाचें नांव मुखार करपा खातीर
जे आमी घडटात तांकां आडोवपाचो ते प्रयत्न करतात। मागीर आडयतले कशे जाल्यार तुमी बारीक नोट करात आमचे शेजारचे जे देश आसात त्या देशां भितर एक प्रकारचें एक व्हडलें एक रणकंदन करप, थंयच्या लोकां भितर संभ्रमाचें वातावरण निर्माण करप आनी ते सरकाराक खिळखिळी करपाचे प्रयत्न तांणी केले। तातूंत मागीर बांगलादेश आसत, श्रीलंका आसत, पाकिस्तान आसत, म्यानमार आसत आनी हाल्लींच हांगा जाल्ले नेपाळ आसत। पण ह्या सगळ्या हातूंत भितर खंबीरपणे जर कोण जर उबो आसा तो तरुणाचो देश तो म्हटल्यार माननीय नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकयलो भारत देश। आणि ह्या भारत देशाक काबार करपाक लागून हे काँग्रेसचे जे फटींग जे सगळे आसात ते एक वेगवेगळ्या मार्गांनी एक नॅरेटिव्ह पसरतात आणि त्या नॅरेटिव्हान भितर राहुल गांधीचे खंयचे तरी सरकाराचेर आरोप, खंयचे तरी वोट चोरी म्हणप आणि एक व्हडलो उद्रेक करप, कारण जे पळय नेगेटिव्ह जे लोक आसात त्या नेगेटिव्ह लोकांक एकठांय हाडपाक कितें तरी निमित्त जाय, त्या निमित्ताचो एक भाग आसा। दुसरो भाग आसतलो स्टेटीन भितर खंय तरी वेगवेगळ्या मार्गान भितर सरकाराचेर आरोप करप, प्रत्यारोप आरोप करप। तिसरो आणि सगळ्यात व्हडलो डेंजर जो आसा तो डेंजर म्हटल्यार हळू कॉलेजांनी स्कुलांनी हळू ड्रग असा हातून भितर भुरग्यांक आपल्या कडेन ओडप आणि एक वेगळ्या विचारसरणीक तांकां व्हरप, ही व्हडली डेंजर आसा। आणि जसे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या 75व्या वाढदिवसाच्या निमित्तान सबंद देशभर 75 जाग्यांचेर अशा पद्धतीची रॅली सुरू जाल्ली आसा आणि एक वेगळ्या पद्धतीचो एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड ह्या निमित्तान जाल्लो आसा। हांव पळयता आसतना काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत ह्या सबंद गोंयभरल्या 40 मतदारसंघातले सगळे युवा आसतले, सिनियर सिटीजन आसतले ह्या हातून सामील जाले। हांव आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नायक हांकां अभिनंदन करता, कारण एक बऱ्या तरेचे ऑर्गनायज ह्या भागा भितर हे करपाक शकले। म्हाजें नांव अशोक आहा, हांव वास्कोच्यान आयला आनी हांव थँक्यू म्हणटा सगळे कमिटीक की आमकां चान्स दिता म्हणून। आनी बरें दिसता की रनिंगान धांवून खूब बरें दिसता की हेल्थ मातशें बरें उरतलें म्हणून। आनी कितें मेसेज दिवंक सोदता लोकांक बी? लोकांक आमचे दिव्यांग भाव कोण आहा, भाव भयण आहा ताका तेय फुडें सरपाक जाय, फुडें सरून अशें पार्टिसिपेट करपाक जाय तेंच्यांनी। आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता। हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। हांव गोमंतक वाचतां। गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा। हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात। आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा, तांचे हांव खूब खूब आभारी। की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर